राजधानी पणजेन शेनवारच्यान राजधानी पणजेंतल्या कांय म्हत्वाच्या रस्त्या कुशीक गाडयो दवरतना पणजी महापालिकेक कर भरचो पडटलो. शेनवारच्यान पणजेंतल्या 18 जून रस्तो, डी.बी. मार्ग रस्तो, पणजी गार्डन, भलायकी संचालनालय ते कला अकादमी मेरेन रस्त्यांचेर पे पार्किंग लागू केल्या. महापालिका वाठारांत आशिल्ल्या ह्या 4 रस्त्यां कडेन सध्या पे पार्किंग फलक उबारल्यात. दुचाकीक 4 रुपया जाल्यार 4 चाकीक 20 रुपया एका वरा खातीर फारीक करचे पडटले अशें महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान जाहीर केला. पे पार्किंग 15 तारखेच्यान स्टार्ट जातली. जी कितें फॉर्मेलिटी आसा ती चालू आसा. ताणें जो कॉन्ट्रॅक्ट पडला ताणें पेमेंट बी करपाक लागलो, सगळो केला. जवळ जवळ 96 लॅक्साची बँक गॅरंटी, 10% सेक्युरिटी अमावंट, 16 लॅक्स सद्यान डिपॉझीट केल्ले आसा आमचे कडेन. एग्रीमेंट ड्राफ्ट तयार आसा. चड करून मंडे ना ट्युजडे एग्रीमेंट सायन जातलो. पेंटींग ऑफ ते स्टॅच्यूज ह्या मारपाचे ते चालू आसा. बोर्ड ऑलरेडी लावपाचें काम चालू आसा विथ रेट. पयले आसतले 3 जून रोडाचेर चडशे कंप्लीट जाल्या. आज आनी फाल्यां तो सगळे पणजेची जी एरिया जी पे पार्किंग जावपाची आसा ती सगळी ताणें रेट विथ रेट्स डिस्प्ले केल्ले आसा. आनी थोडे कडेन ताका रोड पेन करूंक मेळना, कित्याक रोड जे खणलेले आसले, डिगींग केल्ले आसले, ताका तो स्मूथ सर्फेस मेळना. आमी ताका कितें सांगला, जे रोडाक बॉर्डरीक जे मार्कींग आसतलें तितकेच तुजें सद्या आसुनी, मागीर हॉटमिक्स जातकच आमी फूल पेन करुया म्हणून. थोड्या रोड 18 जून रोडाक ही सायड चडशी आसा. ग्रासे देवोर्त गार्डन सर्कलाकूच सगळें पेंटींग केल्लें आसा. थोडे कडेन तुका मेळचें ना. कांपाल जी एरिया आसा थंय फ्रेश पेंटींग करतलो तो आज नाल्यार फाल्यां. आनी सगळें आमी हें धरून आमी जातलें आमची त्या पयलीं सगळी तयारी, पूण आमी एक 4 दीस डिले धरून सारकी 15 तारखेच्यान स्टार्ट करपाक केला. कित्याक ताणें 15 तारखेचो जो 15 डेज आसा ताजो पेमेंट ताणें चॅक दिल्लो आसा, म्हणून ताका ती स्टार्ट करचीच पडटली. ऑलरेडी आमी तेजे कडल्यान एके 36 चेक्स घेतल्या, जे मंथली ताणें पे करूंक जाय ते हेजो एमावंट. आनी आमी कन्सिडरींग 15 टू म्हणजे ह्या फेब्रुवारीचो अर्दो म्हयनो मेळटलो तेजोय आमी एडवान्स चेक घेतलेलो आसा तेजे कडल्यान. पूण ताका ती स्टार्ट करचेच पडटलें, ना ताका अननेसेसरी पेमेंट ताका आमकां पे करचो पडटलो. म्हणजे ती 15 तारखेच्यान आमी तयारी कितकी दिसाचे ते डिले आसलो तो एकदाची आमची पे पार्किंग स्टार्ट जातली ह्या म्हयन्यात. रेट्स 20 रुपया एका वराक आनी एवरी एक्स्ट्रा वराक 15 रुपया ओनली 4 व्हिलर्स. आनी 2 व्हिलर्साक 4 रुपया फॉर 4 अवर्स आनी 8 रुपया फॉर 8 अवर्स. पहिले तुम्ही डिसिजन घेतले फॉर 2 व्हिलर्स. ना मागीर ट्राफीक पुलिसांनी आमकां सजेस्ट केलें की 2 व्हिलर्स कित्याक पणजेन जर पळयत जाल्यार आतां 2 व्हिलर्सूय खंयच्या खंय पार्क करता. 4 व्हिलर्साचे जाले ते प्रॉब्लेम आसा तो जालो. 2 व्हिलर्सूय खंयच्या खंय पार्किंग करता. 24 अवर्सान पार्किंग करपाचें आमचें इंटेंशन आसा की जे रातचे जे आतां कॅसिनो खातीर रातचे खंयच्या खंय पार्किंग करता, पणजेन फूल सिटीन गाडयो पार्क करता, ह्या खातीर आमी 24 अवर्स पे पार्किंग केला. पे पार्किंग खंयचे एरिया सगळे टोटल एरिया खंयचे ना पयलीं जे आमी नोटिफाय केल्ली पळय 18 जून रोड, मागीर 18 जून रोड, AB रोड, मागीर ग्रासे देवोर्त गार्डन आसा पळय ते सरावंडींग ते सगळें, आनी कांपाल एरिया. कंपल फूल एरिया. कांपाल म्हणजे कशें ते हेच्या मिलिटरी हॉस्पिटलाच्या ओपोजीट आसा पळय ती टील हेल्थ पर्यंत भितरली एरिया, सगळी भितरली एरिया. कित्याक थंय कितें जाला, रेजिडन्साची कंप्लेन आयली, लोक टॅक्सी गाडयो सगळ्यो हाडटा ते पार्क करता. आनी तांकां लोकांक रेजिडन्स थंयच्या लोकल लोकांक गाडी सुद्दां भायर काडूंक मेळना, कित्याक सगळे पार्किंग हाडटा ते पार्क करता. सगळी सिटी रेंट ए बायक आनी रेंट ए कार. आमी ते तुमकां सांगला न्ही, जवळ जवळ 500-550 गाडयो ट्युरिस्ट एट ए टायम पणजेन पार्क केल्ल्यो आसता. जो कोण बिचोळी रावता, जो कोण आनी खंय रावता, तो ती टॅक्सी हांगा तो धंदो करता, पूण वतना घरा टॅक्सी व्हरना, तो हांगाच पार्क करून चल्लो. फाल्यां त्या खातीर आमी मेन पार्किंगेचो रेट सुद्दां हें करपाक त्या खातीर की तांकां दिसभर टॅक्सी एका जाग्यार दवरल्या उपरांत आमचे पयशे भरचे पडटले. ते पयशे भरचे पडटा तेन्नाच तांकां मातसो चिमटो येतलो आनी मागीर त्यो गाडयो खंय तरी तेचेर शिफ्ट जातल्यो. तशी रेंट ए बायक सुद्दां तुका ते परमिशन दितना तुवें ते रस्त्यार दवरपाचें आसना, तेंच्या ऑफिसान तेंच्यान दवरूंक जाय. इवन इट 4 व्हिलर ट्युरिस्ट सुद्दां आसा गाडयो, त्यो सुद्दां तश्योच तेंच्यांनी ऑफिसान तेंच्यांनी गाडयो ऑफिस जे दाखयल्लें आसता थंय तुवें दवरूंक जाय. तांकां अशी पार्क केल्ले तांकां एलावड ना. तुमी पयला आमी टोवींग हें रातची हें करपा खातीर तेंच कारण आमी कितल्योश्योच रेंट बायक आमी उबारल्यो रातच्यो. तुमी पयला आसत ते रुची हॉटेलार ती लेन आसा पळय ती भितरली दोनी सायडींतल्यान हें पार्क करताले 2 व्हिलर्स रेंट बायक.
आमी रातचे त्या हांव सदां पर्सनल आमी रावन आमी रातची 11 सुमार थंय आमची टोईंग हें घेवन गेले आनी कितल्योश्योच आमी बायकी तेंच्यो उबारून हाडल्यो. रेजिडन्स आसा पळय तांकां आमी ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसा जांकां पार्किंग ना पयलींच्या बिल्डिंगेन पार्किंग ना जे एरिया आमची पार्किंग आसतली थंय आमी तांकां एका गाडयेक आमी पास दितले 4 व्हिलराक. आमचे कितें आसा पळय मदले क्रॉस रोड आसा पळय आतां आमची ह्या बिल्डिंगे समोर आमच्या बिल्डिंगे समोर थंय पे पार्किंग ना. फुडलो मागीर स्टेज आसा जुंता आसा कडलो थंय पे पार्किंग ना. तेंच्यांनी गाडी थंय लावंक शकता. तांकां पार्किंग ना. ते तांकां पयशे थंय भरचे पडचे ना क्रॉस रोडार. पूण आमी तांकां प्लस तेंचे गाडयेक आमी एका गाडयेक आमी तेंचे आवश्यक दाखोवंक जाय तेंच्यांनी एका गाडयेक आमी तांकां पास दितले.